जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. लुकाचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जे सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयली आनी ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओपास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? हे उतराक तांणी म्हणलें, कितें घडलां? तांणी ताका म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आखे परजे मुखार पोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी ताका खुर्सार किलायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाडचे आदीं तांच्या समाधीशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलोले तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोलये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सत मानूंक कितले म्हूण जड मनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे प्रमाणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपल्या मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकलो आसल्यात तुमी. मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्या शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी तांणी आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हणलें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे कालीज भितरले भितर उलपताले न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकवटलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. देवाचें उतर हें.